Korintkarank Pauluchem Poilem Potr. Pritimôgaचें स्तुतिगीत. Chapter 13. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो पर्यान भासो हांव उलोयन पूण म्हाका प्रितिमोग ना जाल्यार म्हजें उलोवप वाजून आवाज कोत्तोले घांटे सारकें आनी किणकिणट्या काणसाल्या सारकें. देवाचो संदेश दिवंक प्रवाद्याचो वरगून म्हाका आसत. देवाचीं सगळीं गुड्डार्थ सोतां वळखूंक आनी ताचे जाणवायेचो थाव पर्यान घेवंक म्हाका मेळत. आनी दोंगर एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर काडून धाडूंक भावार्थाची येदी शक्ती म्हाका आसत. पूण म्हाका प्रितिमोग ना जाल्यार हांव कांयच न्हय. म्हजे लागीं आसा तितलेंय गरिबांच्या जेवणाक पोसणाक हांव वांटीन. म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका प्रितिमोग ना जाल्यार म्हाका कसलोच फायदो ना. प्रितिमोग कोणाच्यानय कितेंय सोंसून घेवपी आनी सगळ्या थंय दोiall-movall. प्रितिमोगाक नाttkai ना, बोddai ना, gorv-ui ना. प्रितिमोग दुसऱ्या कडेन मानसुगेन वागता चलता आनी केन्नाच आपलो आदाव सोडिना. प्रितिमोग राग चडूंक दिना, कसलेंच वायट मनांत दवरिना. कोणें वायट केलें म्हूण प्रितिमोग खुशाल जायना, पूण कोणूय बरें करीत तो प्रितिमोग संतोसता. प्रितिमोग दुसऱ्यांच्यो चुकी खोदी समजून घेता, दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरता, भरवंसो धरून रावता, सोंसणीकायेन आनी धिरान सगळ्याक फुडो करता. देवाचो संदेश दिवपी प्रवादी आसात तर तांचें काम सोंपतलें. विचित्र भासो उलोवपी आसात त्यो बंद जातल्यो. कोणाक विद्या आसा ती उबोन वेतली. पूण प्रितिमोग एकूच कदींच सोंपचो ना, कित्याक आमची विद्या अपूर्ण, आमचें प्रवादीपणूय अपूर्ण. जें कितें सोपुर्णायेक पावता तेन्ना अपूर्ण तें सगळें नाटक जातलें. हांव भुरगो आसलों तेन्ना म्हजें उलोवप, म्हजी वागणूक, म्हजें चिंतप सगळें भुरग्याचें आसलें. पूण जाणटे पिरायेक पावतच भुरग्यापणाचें सगळें हांवें सोडून दिलें. आतां तर देव आमकां सारको स्पश्ट दिसना, पूण फकत आरशांतल्यान जाल्ले परी ताची किरणां आमकां पावतात. पूण मागीर देवाक आमी रूप पळयतले. आतां म्हाका आसा ती देवाची वळख अपूर्ण, पूण मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांवूय ताका सोपुर्णायेन वळखतलों. ह्या आमच्या जिवितांत आसा भावार्थ, भरवंसो आनी प्रितिमोग. हे तीन, पूण हांचे मोदें उत्तम तो प्रितिमोग. देवाचें उतर हें.